For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. Dear people of God, the coming of our Lord is very close. Jesus chayene ekdam lagi paula. It's not a joke. E fokar nui, e ek boshti kani nui. Khores Jesus yu zazalo ekdam lagi paula te dis. Jenkidea संवसारान घडटा ते सगळे पवित्र पुस्तकान बरयलोले आसा. प्रकाशनेच्या पुस्तकान जे बरयलां ते सगळे घडटा आनी घडचें आसा. प्रकाशनेच्या 13व्या आवेस्वरान अशें बरयलोलें आसा की एक दीस येतलो. And I have spoken this to you before. They are going to introduce a chip, a small chip with your information, a barcode chip with your information. तुझे सगळे जानकारी तुझी खंयचे तूं तुझे सगळे बँक अकाउंट नंबर सगळे तुझ्या जिविताचे ह्या धाकटुल्या बारकोड चिपान आसतलें. पवित्र पुस्तकान बरयलोलें आसा. Revelation 13 it is written. आनीक एक दीस येतलो की ताका म्हणटात RFID चिप, ओ धाकटुलो चिप, ओ धाकटुले एक मायक्रोचिप म्हणटात ताका. एक तांदवाचे कोंडे भाशेन आसतलो आनी ते एका इंजेक्शनान घालून तुजे कातीन भितर तुज्या हातांत ओ तुज्या कपलान ते दितले. तुमकां हांगासर खबर ना, पूण भायल्या गांवांनी अशें ऑलरेडी घडटा. पूण देवाच्या उतरान सांगलां, ओ मार्क, ओ ये धाकटुलो चिप तुज्या कातीन तुवें तुज्या आंगान तो घेवचो न्हय. ओ बारकोड, I was not supposed to speak about this, but it's just coming to me naturally. पूण एक दीस येतलो, हे सगळे पेपराचेर न्हय पूण एका धाकटुल्या मायक्रोचिपाचेर घालून ते तुज्या हातान दिवचें आसा. आनी तेन्ना की तुका गमतलें की जेजूचें येणें लागीं पावलां म्हूण. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हे इंजेक्शनान घालून ते दितात. ऑलरेडी जनावरांचेर तांणी टेस्टींग केलोलें 7 वर्सां फाटीं. आतां हें चालू आसा अमेरिकान आनी हें कंपल्सरी जाता आनी सगळ्यांनी घेवचें पडटा. पूण देवाच्या उतरान सांगलां, जेन्ना हें जातलें तेन्ना तुमी हो मार्क तुमच्या हातांनी ओ तुमच्या कपलाचेर घेय नाकात.
तेन्ना तुका गमतलें की सोमयाचें येणें एकदम लागीं पावलां म्हूण. आनी आतां ह्या दिसांनी हें ऑलरेडी चालू जालां, भायल्या गांवांन येरोपाक हें चालू जालां आनी इंडियेक रोखडेंच येतलें. द मार्क ऑफ द बीस्ट, द नंबर 666 इज गोइंग टू बी गिवन एंड you have to believe this. Jesus is coming very soon. So I can't stress to you the importance of you knowing the Lord. त्या वेळार जेन्ना ह्या संवसाराचेर इतलो संताप येतलो, इतले त्रास जातले मनशांक, तेन्ना तुजो भावाट खंय आसतलो म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो. हे देवाचे उतर तुमी आयकूंक येतात, ते देवाचे उतर तुज्या काळजांनी पालकून दवर. हे देवाच्या उतरान तुका घोटाय दिवं दी. ह्या देवाच्या उतरान तुजो भावाट वाडूं दी. टेक इट सिरियसली. हांव सांगतना आतां तुमकां कांय गमचें ना. जेसूय जेन्ना ओपारांनी उलयतालो तेन्ना कांय तांकां गमनासलें, पूण जेन्ना घडण्यो घडली तेन्ना तांकां गमलें की जेजून कितें सांगलेलें तें सत म्हूण. आनी आयज ह्या दिसा जें हांव उलयतां हें सत जावन आसा. देवाच्या उतरान जें बरयलेलें आसा हें देवाचें उतर जावन आसा. सत, द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ. And this truth is coming to you. You have to treasure it. You have to treasure it. You don't know what you are getting. You don't know the value. ह्या देवाच्या उतराचो वालोर आमकां कळोंक ना. सगळ्याक सोदल्यार आमकां खंय मेळचें ना. कितलेय तुडुले घेवन दीस जाल्यार आमकां मेळचें ना हे देवाच्या उतराचें सत. It's a treasure. In John chapter 12 verse 24, Jesus speaks about the grain of wheat in John chapter 12. We will read it from verse 20. John chapter 12 verse 20 onwards we will read it. उत्सवाच्या समयार देवाक बसूंक जेरुसल्याक चढून आयिल्ल्या मदें थोडो ग्रीक लोक आसलो. गालिलियांतले बेतसायदाचे फिलिपा सरशी येवन ताणीन अशें मागणी केली, सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां परतिपाल केलो. देवान मनशाच्या पुताक मोहिमेवंत करचो वेळ पावलो. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कडो जमनीर पडून मरनात जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जी कोण आपल्या जिवाचो मोग करतात ती आपलो जीव इबाडटात, आनी जी कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करतात ती आपलो जीव सासनीक जिविताक सांबाळटात. कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार ताणीन म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जूंय हांव आसा थंय म्हजी सेवकाय आसतली. सेवा करतात जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो. We see first of all here, जेजूक मेळोंक थोडे ग्रीक लोक आयलोले. आनी ग्रीक लोकांक द कंट्री ग्रीस, ओके, ताका ग्रीक लोक म्हणटात. ह्या उत्सवाच्या समयाचेर they discussed among themselves when they went to Jesus. ताणी जेजूशीन वचोन जेजूक सांगलें आनी जेजून तांकां परती पालोवन म्हटलें, except a grain of wheat fall into the ground and die, it abides alone, but if it dies it brings forth much fruit. एक गंवाचो कणो जमनीर पडोन मरना जाल्यार, एक गंवाचो कणो जमनीर पडोन मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता.
जेसू आपल्या मरणाची खबर करतलो. जेसू अशें म्हणूंक सोदतालो त्या लोकांक की आयज हांव हांगा आसा पूण हांव मेल्या उपरांत आनी हांव जिवन जाल्या उपरांत सगळ्या संवसाराक सोडवून मेळटली. ग्रेक लोकांक तशें जुदेव लोकांक तशें सगळ्या लोकांक सोडवून मेळटली. What did you mean, Lord? What did you mean by saying that grain of wheat? Now let's take that grain of wheat. Go on to corner. The wheat is supposed to be a very precious grain. In fact, the most wonderful among all of the grains is the wheat. Okay? गंव. So ह्या गंवाच्या पिठाचे आमी आमचे बाकरी कोत्ता. गंवाचें पीठ एकदम घोटायेचें जावन आसा. सो जेजू म्हणटालो गंवाचो कणो जमनीर पडोन मरोना जाल्यार तो तसोच उरता. नाव टेक अ ग्रेन ऑफ व्हीट. जेन्ना ह्यो गंवाचो कणो जमनीन पडटा तेन्ना पडल्या उपरांत तो गंवाचो कणो ताच्या भितर एक जीव आसता. इट्स गॉट अ जर्म इनसायड. ओके, इट्स गॉट अ ताका भितर जीव आसता. जेन्ना तो जमनीन पडटा भितर तो कुसता. रायट? एनी फार्मर्स आर हियर, यू वील अंडरस्टँड. ओके, जमनीन पडोन तो फुगता आनी तो मोडटा. रायट? इट फॉल्स इनसायड. पूण ताचे भितर जो जीव आसता तो जीव, ओके, जेन्ना हो गंवाचो कणो मोडटा तेन्ना ताचें बायलें जें आसता, ताची बायलें जी बॉडी आसता, ताची the outside of the wheat, it becomes soft and decomposed in the sand, in the mud. Okay? ते मातयेन भितर ते मोव जाता आनी डिकम्पोज जाता. आनी हें are you understanding me? ते कुसता आनी हें जें कुसता आनी हें जें मोडटा ताचें बायलें तें भितरल्याक जिवीत दिता. ताचे भितर जो जीव आसता, त्या गंवान भितर जो जीव आसता ते बायले कुसता देखून त्या भितरल्याक जीव येता आनी घोटाय येता. सी गॉड हॅज पुट इट लायक दॅट. देवान हें अशें केलोलें आसा तें मनशांक सोंसमना. बायलें जें आसता, ओके, द आउटसायड हॅज टू डाय. एंड इन द डायिंग ऑफ द आउटसायड, it gives life to the inside. You will get it now. In the dying of the outside, it gives life to the inside. Bair motta ani bair kusta punte bair kusta dekun bitulyak jivit yeta ani ghota yeta ani magiri ghota yele oprani kuson baile kuson te bitor je asta te bair yeta ani taka ek barik kom yeta. Right? Sosmole o बारीक कोम येता आनी ते कोम आमी पळयता. ओके, पूण जेन्ना हें मोडटा तेन्ना हो गंवाचो कणो जमनीर पडोन मोडटा तेन्ना आमकां ती कोमरी दिसूंक नासली. पूण मेल्या उपरांत ती कोमरी आमकां भायर येता ती दिसती पडटा. एंड द प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो आनी ते वाडटा आनी वाडटा. ती ब्लेड ऑफ ग्रास येता. ओके, धाकटुले कणस येता आनी कणसाक मागीर ताका बी जाता. रायट? ते बी जाता आनी एका गंवाच्या कणाचे, एका धाकटुल्या गंवाच्या कणाचे भरपूर पीक जाता. ओय त्या झाडाक जायते जायते गंव जाता. रायट? जेजू हें सांगूंक सोदतालो, हांव एक दीस मरचो आसा. आय एम गोइंग टू डाय. तुमचे खातीर हांव मरचो आसा. पूण हांव जेन्ना मरतलो म्हज्या मरणा उद्देशी हांव पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तेन्ना की आख्या संवसाराच्या लोकांक म्हजें शिनांव हाडटलो. तेन्ना की हार्वेस्ट येतली, ओ पीक येतलें. डू यू अंडरस्टँड? द डेथ and the burial and the resurrection. Jesus was talking about that. Except that grain of wheat fall into the ground and die, it abides alone. But if it dies, say with me, if it dies, it brings forth much fruit. Morot zalarut taka pig zatole. Hallelujah. Jesu e sangong sottalo. You know what happened? शेसूक घेतलो आनी ताका फॉर्मोण मारलें आनी ताका फॉर्मोण मारता आसतना
ताका सोसूंक बापान कृपा दिली. गेत्सेमनीच्या मोळ्यांत, see my dear people, this word is going to change something in your life. Pay attention. गेत्सेमनीच्या मोळ्यांत तो मागणी करतालो तेन्ना ताणें अशें मागणी केलें, कित्याक ताका सोसूंक जाय नासलें. फुडें जें कितें जावचें आसा तें ताच्या मनार आसलें, ताच्या काळजार आसलें. तो जाणा आसलो म्हाका आतां दोत्तलेत आनी म्हाका मारतलेत. He knew that he was going to die. He knew that he was going to be crucified. And he bowed down his head in the garden of Gethsemane and he prayed. ताणें मागणी केलें, बापा तुजी खोशी जाल्यार हें पात्र म्हजे वेलें काडून उडय, पूण बापा म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी जावं. कित्याक जेजून अशें म्हटलें, म्हज्या वेलें हें पात्र काड म्हूण. This cup of suffering, he said, Father, if it be thy will, take this cup of suffering from me. But not my will, but thine be done. Moji koshi noi pun tuji koshi zaung. He surrendered his will to the Father and he said, I am ready to go. I am ready to die, Father. But I cannot bear the suffering that is coming to me right now. Give me the courage. Give me the grace to bear it. If it be thy will, tuji koshi zalar e karu somya pun tuji koshi zao moji koshi noi. आणि बापाची खोशी जेजूच्या जिवितांत जावची आसली आणि त्या वेळार देवाची कृपा ताची देऊन आयली. आणि जेन्ना जेजूक फॉर्मोन मारूंक वेला तेन्ना सगळो वेळ जेन्ना ते ताका झेरमोन मारतालेत, म्हज्या मुखार भाव भयणीनो, Hebrews chapter 12 verse 2 says, For the joy that was set before him, he endured the cross. For the joy that was set before him, असंतोष ताच्या दोळ्या मुखार आसलो, ताणें हे सगळें सोंसलें. Come on. असंतोष ताच्या दोळ्या मुखार आसलो. कसलो संतोष ताच्या दोळ्या मुखार आसलो? Listen carefully now. कसलो संतोष ताच्या दोळ्या मुखार आसलो? तूं आनी हांव. जेन्ना तो सोंसतालो तेन्ना तूं आनी हांव ताच्या दोळ्या मुखार आसलीं. We were the joy that was set before him. तुजी आनी म्हजी सोडवण ताच्या दोळ्या मुखार आसली आनी तुजी आनी म्हजी सोडवण ताका पयस दिसताली की हांव तर मरोन जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक सुटका मेळटली तांच्या पातकांतली. असंतोष ताच्या काळजान भितर अणभवतालो तो त्या वेळार जेन्ना ताका मारताले. When they were beating him and they were scourging him, you and I, he loved us so much that you and I were before his eyes. तू आनी हांव ताच्या दोळ्या समकारीक आसले. ताका लागून जितले पावटी ताचे कुडीचेर ते फॉर्मोन मारताले, ताचे मांस जेन्ना ओडोन येताले तेन्ना तू आनी हांव ताच्या समकारीक आसले. देखून ताणें सोंसलें तुका आनी म्हाका लागून. For the joy that was set before him, he endured the cross. You and I are the joy of the Lord. Hallelujah. He endured it. ताणें सोंसलें. आणि जोरी तर जेजून सोंसूंक नासलें जाल्यार, if he had to say I don't want to live, if he had to say I don't want to suffer like this, म्हाका नाका हें सोंसूंक, म्हाका नाका हें झेरमोन घेवपाक म्हजे कुडीचेर. Why should I suffer? Why should I suffer? It's a very common phrase. Why should I suffer? Why should I bear it? Why should I take it? It's a very common phrase in our life. कोण आमकां कितें म्हणत जाल्यार हांवें कित्याक सोंसचें, म्हाकाच लागून कितें जाता. Tell me why. Oh God, tell me why. Tell me why. Why do I have to suffer? It's a very common phrase in our midst. Tell me why. Tell me why. Why do I have to suffer? For the joy that was set before him, he endured that cross, despising the shame. Loss म्हूण पडे नासतना कित्याक ताका विंगलो केलो. They stripped him of his clothes and they beat him and they scourged him. They didn't beat him with the cloth on his back. They beat him on the bare back. On his naked body they scourged him. Loss म्हूण पडे नासतना ताणें सोंसलें तुका आनी म्हाका लागून. कित्याक पयस पयस तूं आनी हांव ताका दिश्टी पडटलें. Come on, do not harden your heart today. He was looking at you and looking at me.
And that was what gave Jesus the strength, because he knew if he had to go and be crucified on that cross, then only you and I would be saved. Don't you understand his love? And he had to be crucified. He had to go all the way to Golgotha. He could have said, I want to die now. I want to die now. His blood was pouring out from every part of his body. We so easily forget it. रोकडीच आम्ही विसरतो ये पास्काचे दीस काबार जाले म्हणटकच आमच्या मनाचेर विसर पडटा आमकां उगडास लेगून येना कित्याक आमचे कुडीन भितर इंजेक्शन मारलेलें आसा असलें की पास्काच्या दिसांनी जेजूचें पास्क उगडास दवरपाक दर एका दिसा आमी उगडास करूंक जाय जेजून आमच्या खातीर कितें केलां तें दर एक दीस जावन आसा तुजो पास ओवर दर एक दीस जावन आसा तुजें पास्क ताच्या अंगांतल्यान सगळें रगत व्हांवतालें घोळटालें तें कित्याक लागून ताणें सोंसलें ताणें वाटेकूच आपलो जीव दिवपाक जातलो आसलो वाटेकूच on the way. And many of us want to die on the way. We are climbing up. Come on, God is going to speak to you today. We are climbing up. It's like climbing up Mount Calvary. जसो जेजू काल्वार पर्वत चडटालो तो खुरीस घेवन बारादी खुरीस घेवन ताणें वाटेकूच आपलो जीव दिवपाक जातलो आसलो. Many of us want to give up half the way. We are not even reaching there. Want to give up and say, I want to die. I want to commit suicide. I am fed up of my life. Manja जीव दिवपाक जाय म्हाका सोसूंक जायना. Why should I bear it? Why should I bear it? There is a secret in this. There is a mystery in this word that is being revealed to you today. Why should you bear it? Why? I will tell you why. He could have given up half the way, but he didn't give up. Because the Bible says that he had to go all the way to the cross. Because पवित्र पुस्तकान अशें बरयलेलें आसलें जे कोण पळय खुर्साचेर उमखळटात ते श्रापित जावन आसा आनी जेजू जाणा आसलो आपूण खुर्सार उमखळ्ळ्या बगर complete जावचें नासलें. He had to finish the work. तुजे आनी म्हजे श्राप ताचेर येवपाक आसले. ताका श्रापित म्हूण थारावपाक जाय आसलें. They had to establish him as a cursed man. Because he took your curse. He took that curse. And many people say, Maka konen gaडेपण केला. म्हजे बिझनेस चलना जावच्याक म्हाका कोणें गाडेपण केला म्हाका भुरगें जायना जावच्याक कोणें गाडेपण केला वयर सरना जावच्याक हे सगळे श्राप जेजून आपले खुडीर घेतले. Every day he has taken it. He has taken it every day. Remind yourself that. Ugdas code every day has to be that reminder for you. There is no power greater than the power of my God. The devil can never win over your life. Never. Because my Jesus took it all. You and I were the joy that was set before him. Hallelujah. He was looking at us. He was looking at you. He was looking at me. He endured the cross, despising this shame. But now he is seated at the right hand of the Father. I stop bapacha uswe atak bosla usu at the right hand means authority because he endured it, because he went through the pain. That is the reason why God the Father gave him authority, because he became obedient even to the death of the cross. Philippians chapter 2 verse 8 and 9 says he humbled himself and he was obedient even to the point of death. He was ready to die. Obedient to the Father, because he obeyed the Lord, because he obeyed the Father. Bapa chitanen khoshi keli dekhun bapan taka आपल्या उजव्या हाताक बसयलो आणि अधिकार ताका दिलो स्वर्गार संसारार आणि आखे पृथ्वीर. Hallelujah. My dear people, we want power. We want power and we want authority. No power and no authority will be given to the people who complain about their problems. I can say that again. The people who complain about their problems again and again, asking, why do I have to suffer? Why do I have to suffer? You will be not given any power and not given any authority by the Lord, because the power and the authority comes in obedience to the will of God. My God, it comes in obedience to the will of God.
आमकां पावर जाय, आमकां अधिकार जाय, आमकां मिनिस्ट्री करूंक जाय. We want to just rise up and do ministry. We want to just go and cast out devils, want authority over the devil. Have the authority over your own life first, and then you will be able to cast out the devils. Hallelujah. Why? We ask the question, why? The answer is very clear. It's for this reason. Except a grain of wheat fall into the ground and die. But I just saw that word fall. Except a grain of wheat fall. That means before the grain has to die, it has to fall. It has to fall. It got a kano. Sokla podon morona zala. So that means sokla podon zai. मुणगे खालतेपण येवपाक जाय. मुणगे देव तुज्या जिवितान खालतेपण आडच्या खातीर कितें तरी घडणी घडून हाडटलो. कोण तरी तुका वायट म्हणटले, कोण तरी तुका बोट दाखयतले, कोण तरी तुका वायट करतले आनी पिडापीड दितले आनी तेन्ना की आमी पडटले. We are going to fall आनी आमी खालती जाता त्या वेळार. Something happens in your life that happens to humble you. And then you learn to die to yourself like the grain of wheat. And it is given in the grain of wheat that unless the outside dies, the inside will not get life. Do you understand? Unless your flesh dies. Unless you die to your flesh. Come on. Unless you die to your flesh. That is the lust of the flesh. The lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but it's of the world. ये कुडीच्यो वडावण्यो, ये संसाराची वडवी काय, हे सगळे बापाचे न्हय पूण हे संसाराचे जावन आसा आनी हो संसार एक दीस खबर जातलो. पूण शिंकोण बापाची खोशी करता ती सासणांक ठोकतली. It's so beautiful. Understand this. It's given in the outside to give life to the inside, but the outside had to die. The gods kono sokla podon zomnit podon to morong जाय आनी मेल्या उपरांत तो कुसूंक जाय. मुणगे कितें या आमचे बायलेन जे आमकां ओडटा ते सगळे त्या सगळ्या वस्तूंक आमी मरोंक जाय. We have to be dead to the things of this world.